शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गोवा राज्य हाच्या वतीन हांव सगळ्या पत्रकार बंधू भगिनींचे हांगा स्वागत करता। आज आम्ही डिपार्टमेंट ऑफ मायनिंग जो डायरेक्टर आसा मिस्टर गार्ड ताका मेळूंक आयिल्ले। आता ताची मातशी VC चालू आहा म्हणून आमी थोड्या वेळान परत वतले हाजे कडेन आनी हांवें इनवर्ट केल्लें आसा हे लेटर। आमी सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की 2012 मायनिंग बंद जालें आणि जाका आमी मेजर मिनरल मायनिंग म्हणटा ते बंद जाले आणि ते बंद जाल्या उपरांत थोड्या तेंपान मागीर जे मायनर मिनरल्स आशिल्ले जशे रेव, खडी, मागीर चिरे, स्पेशली खडी न्ही, खडी कित्याक खडीचे क्रशर्स आसता म्हणून चिरे आणि रेव हे दोन्ही बंद जाले। आणि तेन्नाच्यान हांवें सुद्दां कित्येक वेळा आवाज उठयल्लो आसा की ते चालू करा, कशे तरी करून ते मायनर मिनरल्स आसा ते सुरू करा, कारण ताजो फटको जो आसा तो डायरेक्ट गोंयकारांक पडटा। आमी जर पळयत जाल्यार बांदकाम क्षेत्र जे क्वॉरी जांची आसता तांकां, रेव जे काडटा आणि जे ट्रान्सपोर्ट ओनर आसा जशे ट्रकांचे ओनर आसा हांकां सगळ्यांक एक व्हडलो फटको, तांच्या कुटुंबाक व्हडलो फटको बसता। तांणी लोनां काडिल्लीं आसा, तांणी खंयच्यान आपले थोड्यांनी भांगर सुद्दां मॉर्गेज दवरिल्ले आसा आणि तांकां फटको पडत आसा। आणि ह्या गजालीक आतां कित्येक वर्सां जालीं। मागीर 2019 एका क्वॉरीन एक भुरगो बाबडो थंय बुडलो आणि ताज्या उपरांत आनी एकलो कोण कोर्टान गेलो आणि मायनिंग डिपार्टमेंटान स्ट्रीक एक्शन घेतली आणि चडश्यो चिरे खाणी बी आसा त्यो बंद करूंक लायल्यो ज्यो अश्योच अनयूज पडून आशिल्ल्यो। सो ताज्या उपरांत सरकारान कांय ठोस पावलांच उखलूंक ना आणि सगळ्यांक अशें वाऱ्यार सोडिल्ल्या भशेन सोडिल्ले आशिल्ले। आणि आम्ही परत एकदा आता मागता कारण आता कितें जाल्लें आसा की इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन स्टार्ट जाल्लें आसा। आमी बातम्यो सुद्दां मदीं पळयल्या की थोडे पत्रादेवी इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन खूब जाणांनी आडायल्ले, पुणून आमकां म्हायती मेळ्ळा की अजून मेरेन थंय इलिगल सर्रास चालू आसा आणि मायनिंग डिपार्टमेंट इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन थांबोवच्या बदल्याक लीगल आसा ते पावलांच उखलिना। म्हणून हांव सांगूंक आयिल्लो की तुमी बेगींतल्या बेगीन जी लीगल हे आसा म्हणजे आमी ताका मायनर मायनिंग म्हणटा, कारण आज मेजर मायनिंगान सुद्धा डम्प्स आसा ते उखलूंक चालू केल्ले आसा। खूब कडेन ऑप्शनां जाल्लीं आसा, खूब कडेन ट्रान्सपोर्टेशन तांचे चालू जाल्लें आसा। जर मेजर मायनिंगान तुमी जर पावल घालूंक शकता जाल्यार मायनर मायनिंग कित्याक चालू करिना? ते लीगल करा कितें आसा ते। आणि जे भायल्यो सुद्दां गाडयो येता, कित्याक हांगा हांवें पळयलां की गोंयचे फक्त रजिस्ट्रेशन आसा पूण ओनर खूब जाण भायले आसा तातूंत। सो हांव कितें म्हणटा, ह्यो ज्यो गाडयो येता महाराष्ट्रांतल्यान धाडटा तांकां पयलीं म्हणजे एक तर तुमी तांचे कडल्यान व्हेरीफाय करा ते गोंयकार काय ना ते तपासा आणि ताज्या उपरांत तांकां पासीस दिया हांगच्यान। तुमी इलिगल कोणाची पोटां भरपाक चालू दवरला, कारण आमकां दाट संशय आसा की ही सगळी मिली भगत आसा। इलिगल थंयच्यान इतले ट्रक येता जाल्यार थंय बॉर्डरेर आमचे एक्सायज आसा, थंय पुलीस आसता, थंय मायनिंग डिपार्टमेंटाचे लोक आसता, तरी आसतना इलिगल कशें सुरू आसा काय म्हणून हे ताबडतोब बंद जावंक जाय आणि लीगल जे कितें आसा ते चालू जावंक जाय। तुमी समज हांगा समज तुमी सक्षम ना मायनिंग चालू करपाक जाल्यार जे महाराष्ट्रांतले येता तांकां तुमी लीगल जे ट्रक आसा तांकां परमिटां दिवंक जाय आणि लीगल मायनिंग चालू जावंक जाय। कारण तुमी कितें करता, एका सायडीन म्हणटा ना ही लिगलिटी आमी सहन करचे ना आणि दुसऱ्या सायडीन सगळ्यांक ट्रान्सपोर्टेशन चालू दवरता। हो प्रकार बंद जावंक जाय ताबडतोब। आणि सरकारान हे जे बारीक लोक आसा, जे बारीक व्यावसायिक आसा, हे कितें व्हडले मायन ओनर मिनेर न्ही हे, कित्याक मिनेर जे आशिल्ले आणि जे व्हडल्या व्यवसायान मायनिंगचे आशिल्ले ते आज सगळे आमदार, खासदार आणि मंत्री जावन बशिल्ले आसा। म्हणून हे जे बारीक लोक आसा जे जाचे पोट ताजेर चलता, जाचे फॅमिलीचे पोट ताजेर चलतात आणि कितें करपाचें जो प्रश्न पडिल्लो आसा। कित्याक थोडे जाण आसा ते आपले जांकां वेटेज आसता, कोण मंत्र्यांचे मनीस आसता, कोण खंयच्या पार्टीचे मनीस आसता, कोण MLAचे मनीस आसता, ते धमकावन बिमकावन कितें सेटिंगां करून आपले ट्रक चालू दवरल्या तांणी। पूण जांचे कोणाचे कोणूच ना हांगा, जांचे कडेन पावर ना, तांणी कितें करपाचें? तांणी उपाशी मरपाचें? हांव सरकाराक सांगूंक सोदता, स्पेशली आमचो मुखेलमंत्री, कित्याक मायन डिपार्टमेंट ताजे कडेन आशिल्ल्यान ताका सांगचें पडटा की डॉक्टर प्रमोद सावंतान हातून ताका खबरूच आसा, पूण ताणें मातशें संवेदनशील जावचें आणि हे जे कोण सामान्य लोक आसा जे ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय करता किंवा कोणाची क्वॉरी बंद पडिल्ली आसा ते आतां कितलो तेंप रावतले? आतां जवळ जवळ 11-12 वर्सां जायतालीं, तांणी कशें घर चलोवपाचें हो तांकां प्रश्न पडिल्लो आसा। सो हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की बेगीन पावलां उखलची। ते तुमी तोंडान उलयतात, पूण हांवें पळयलां की इंग्लिशीन म्हण आसा की
इंग्लिशीन आमी कितें म्हणटा की एक्शन इज मोर इम्पॉर्टंट देन वॉयस, एक्शन इज लावडर देन वॉयस. सो हांगा कितें आसा, वॉयस हॅज बिकम लावडर बट देर इज नो एक्शन. आमकां कारवाई करतना किंवा एक्शन घेतना दिसना. म्हणून पयलीं तर मायनिंग, कित्याक हाजी मूळ जर पळयत जाल्यार इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन आसा. म्हणून मायनिंग डिपार्टमेंटान पयलीं कडक कारवाई ह्या 8 दीस ड्रायव्ह करची आणि ती जी इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन जाता ते पयलीं बंद करचे. ते इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन बंद केलें जाल्यारूच जे इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन करता तांकां खंय तरी चिमटो बसतलो आणि ते मागीर आवाज वाडयतले. नाल्यार आज कितें जाला, जे बलाढ्य आसा ते आवाज उठयना कारण तांची पोटां भरता, तांचो ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा. आणि जे सामान्य व्यवसायीक आसा तांकांच फटको बसला, तांकां पोटाक चिमटो खंय तरी येता. म्हणून हांव मायनिंग डिपार्टमेंटा कडेन मागता की ह्या 8 दिसान तांचेर कारवाई करची, ना जाल्यार हांव मोर्चा घेवन हांगा येवपाचो आसा. चिऱ्याची खाणी, आता चिऱ्याच्यो सगळ्यो बंद आसा. चिरे जे येता ते महाराष्ट्रांतल्यान येता, मागीर ते गोंयान कशे येता? तुम्ही परमिशनां दिला, नाल्यार परमीट दिया. हांव तेच म्हणटा, हांव म्हणिना की बंद जावचे. हांव तांकां कितें सांगता, तुमी कितें करा, ताज्या पेक्षा लिगल परमिटां करा. जे कोण ट्रक व्यावसायिक आसा तांकां हांगा आपया. तांकां तुमी कोण कोण आसा तांचो जाल्यार इंटरव्यू घेया हांगा आणि तांचे कितें पळया, रेशन कार्ड आसा, आधार कार्ड आसा किंवा तांचे ते वोटिंग कार्ड आसा. कित्याक आतां सगळ्या कामाक वोटिंगूच लागता न्ही, वोटिंग हॅज बिकम मोर इम्पॉर्टंट. सो हांव कितें म्हणटा की वोटिंग कार्ड पळया आणि कॉन्स्टिट्युशनान जे म्हणला ताज्या प्रमाणे तांकां दिया तांचो रायट. तुमी ते कित्याक करिना? जे कोण येता तांकां लायसन्साक दिया, तांकां ते कितें परमीट दिया मरे डायरेक्ट फ्रॉम महाराष्ट्रा टू गोवा. ते कांयच करिनात, पूण इलिगॅलिटी चालू दवरता. मागीर हे कितें म्हणपाचें, हे गोंयांत सगळे कडेन वता थंय इलिगॅलिटी आसा. खंय ते तूं बीच सायडीन वच इलिगॅलिटी, आनी खंय डोंगरांचेर वच थंय इलिगॅलिटी. आतां हे ट्रक व्यावसायिक आसा थंय इलिगॅलिटी. म्हणजे लिगल कांयच गोंयांत करप ना, सगळ्यांनी इलिगलूच करप. अशें कितें आसा जाल्यार डॉक्टर सावंतान सांगचें की तुमी इलिगलूच करा म्हणून. आमी मागीर ऑथोरायज करता, नवे तांचे हाडला तांणी ते कायदे ऑथोरायज करता म्हणून. मागीर करा, तशें करा. तुमी कित्याक हांकां तांकां त्रास दिता, तांची कुटुंबां ना? रेटी जे वाढल्या ते इलिगलिटी एक्झॅक्टली, हो एक बरो पॉयंट आसा. कित्याक तो हे जातालो, कितें जाता, इलिगल बिझनस कसो चलता सदांच, हे सारकें विचारलें तुवें. कित्याक रेटी ज्यो आज वाडल्या पळय, आज कन्स्ट्रक्शनाची गोंयांत अवाढव्य रेटी वाडल्या. कारण कित्याक वाडटा, हे जे इलिगलिटी आसा तातूंत जाता अशें की तांकां महाराष्ट्रा टू गोवा अशें हे डिस्टन्स येवपा खातीर मदीं खूब जाणांक कितें दिवचें पडटा न्ही अंडर द टेबल. बेश्टे काय ते बॉर्डरीर सुटना आसतले. सो ती रेटी मागीर कोणाच्या माथ्यार पडटा? आमच्या माथ्यार पडटा, जे एंड कस्टमर आसता. कारण एक चिरो जो 18 रुपयान मेळटा तो आज 32-35 रुपया जाला. थोडे तर आसा ते 40-40 रुपयान विकता. मागीर गोंयकारांनी घरां कशी बांदपाची? मागीर धाकटी घरां बांदची पडटा. जागो केदो व्हडलो आसता तुजो? वडिलोपाचे थोड्यांचे जागे आसता व्हडले, तांकां बांदप शक्य जायना. हे हाज्याच खातीर जायना की आज सगळे इवन जे मायग्रंट्स लेबर आसा तांचे हांवें पळयलें की ते लेबर आसा तेय अवाढव्य रेटी वाडत आसता. तांचेरूय सरकारान नियंत्रण दवरूंक जाय. कित्याक ते ज्या जमनीर उबी आसता ती जमीन आमची. सो ते हांगा कितें ते आपल्या कामा निमित्त येता, आमचे ताजेर काय म्हणणें ना. पूण जेन्ना ते कामाक येता ती जमीन जे उबे रावन ते रोकडा कामगार वता ती जमीन आमची, गोंयची जमीन ती. म्हणून थंय तांचेर रेस्ट्रिक्शन हाडूंक जाय. थंय तातूंतल्यान तांणी इवन थोडो टॅक्स कलेक्ट करून गव्हर्मेंटाक मेळटा. पूण हे आतां म्हाका सांगचें पडटा, गव्हर्मेंटान तकली चलोवंक जाय आनी जे थंय रावतात तांचेर एक बॅरिंग घालूंक जाय. ते जाय तशी रेटी वाडटा. मातसो मे आयली की तांची 1200 रेटी पावता लेबरांच्यो, ज्यो 700-800 आसूंक जाय. आनी जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसता आनी कामां घेतिल्लीं आसता तांणी कितें करपाचें मागीर? जेन्ना तांची एक अमुकूच म्हणून रेट ताणें दिल्ली आसता न्ही काम घेतना कॉन्ट्रॅक्टान, फाल्यां हे मदींच रेट करता 1200 रुपया, ताणें कितें करपाचें? अशे जे प्रकार आसा ते ताबडतोब बंद जावंक जाय. मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालूंक जाय आनी मायनिंग डिपार्टमेंटाक पयलीं ही गजाल करपाक सांगूंक जाय. ना जायना जाल्यार आमी मागीर सांगतले कितें तें. आमी पयलीं मोर्चा घेवन येवपाचें आसा 8 दिसान, करना जाल्यार. नाल्यार आमी थंयच वचून आडयतल्यान दाखयतले कितले येता ते.